रानटी जनावरांची शिकार करपाक कायद्यान बंदी आसा। मात तरी आसतना गोंयांत लोक रानात वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात। अशेंच अडवय 70च्या रानात शिकारीक गेल्ले तेन्ना एक दुर्दैवीत घडणूक घडल्या। अडवय 70चो हेमंत देसाय आनी अभिजीत देसाय बिरेस्तारा राती रानांत कासाक गेल्ले। शिकार करतना हेमंताक फाल लागून तो जखमी जालो। जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। हे प्रकरणात हेमंताचो वांगडी अभिजीत देसाय हाका वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतला। हेमंताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। वाळपय पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। नमस्कार। राज्यान रानटी जनावरांचे शिकार करपाचे प्रकार हे दिसान दीस वाडत आसा आनी आमकां खबर आसतली की 3 म्हयन्यां पयलीं पाटवळ सत्तरी हांगासर रानटी जनावरां शिकार करपाक गेल्ले थंय एका तरणाट्याक गोळी लागून ताका मरण आयिल्लें आनी ह्या प्रकरणी 5 जाणांक अटक सुद्दां करून तेची कारवाई सुद्दां जाल्ली आनी हे प्रकरण चालू आसतनाच अडवय सत्तरी हांगासर ब्रेस्तारा रातचे एका तरणाट्याक गोळी लागून ताका मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार हेमंत हिरबा देसाय ह्यो 33 वर्सांचो तरणाटो आनी तेजे वांगडा बी आसली अभिजीत नारायण देसाय हे 2 जाणां शिकारी गेल्ले आनी ह्या वेळार हेमंत एका गोळी लागली आनी ताका तो जखमी जालो आनी ह्या जेन्ना ताका जखमी अवस्थेत जेन्ना वाळपय हॉस्पिटलांत हाडले तेन्ना डॉक्टरान ताका मृत्यू घोशीत केलेले आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत आसतनाच तेजे वांगडी जो अभिजीत देसाय आसा हेका वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। तशेंच तेजी जी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी हांगासर धाडलेली आसा। ताका जी गोळी लागला ही सेल्फ की कोणी तेणी मारल्या हेजे अजुनी उगड जाल्लेले ना आनी जे स्पॉट आसा ह्या स्पॉटाचेर आतां फॉरेन्सीक लॅबाले येवन तेजे फुडलो तपास करतलो। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।